Test sound. I-18, Mogal Bapa Moja, page 116. I-18. Marching Bossad. मोगाळ बाबा भयणांनो, सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आयज आमी सगळीं ह्या बाजलिकेन एकठांय जाल्या आमच्या मरून गेल्ल्या याज्ञीक भावा पाद्र वास्को रेग हाचे पासत देवाक दिनवासूंक आनी आबा बापाचे वेंगेन तांकां आसरो मेळूंक मागता. ते सोंपून गेल्यार आयज एक म्हयनो भरता. देवान तांकां सोबार देण्यांनी भरले आनी तांणी आपणाक देवान दिल्ले गूण आनी सेगूण पवित्र सोबे आनी दुसऱ्यां खातीर भेटयले. तांणी आपले जेजुईत संस्थेन आनी तशेंच गोंयचे पवित्र सोबेन उचारा व्हरतो वावर केलो. ते विशाल नदर आनी दिशा आशिल्ले मनीस आसले.
बापाचो कोळ अनुभवान बोल्लोले जेजूचे ते शीस असले. होच बापाचो कोळ अनुभव घेवन गोंयचे पवित्र सभेन भोव करून सेवा धर्माची पुस्तकां तयार करूंक, पवित्र पुस्तकाचें भाशांतर करूंक आनी आमचे रायतूरचे सेमिनारींत ओत्मीक गुरू कसो सेमिनारिस्तांचें यादनीक आपोवणें फुलोवंक ते वावुरले. तांचें जिवीत यादनीकपण आनी तांचो बापाचेर भावार्थ आमकां इस्फुर्ती दितलें जालें. तांणी आपूण पवित्र सभेचो एक विस्वाशी पूत आनी कात्रेचो सेवक म्हूण दाखयलें. गोंयचो आनी कोंकणीचो भाशेचो तांकां खूब खूब मोग आसलो. आयज आमी तांच्या जिविता यादनीकपणां आनी तांणी केल्ल्या सगल्या त्यागी सेवे खातीर देवाक दिनवासुया. आनी आमी ताचे भाशेन तार घेनासतना पवित्र सभे खातीर वावरूंक आमकां कृपा मागुया. आमी मनशां देखून आमी हुस्कोत, आमी चुकतांव. देवान तांकां कसलेंय पातक आसा जाल्यार भोगसूंक मागुया आनी ताच्या लागशिल्यांक तशें पयशिल्यांक देवाची बुजवण मागुया. मोशा बाबा भयणीनो, जशें आमी आतांच आयकलां, गेल्ल्या म्हयन्यान पादवाश्को दुर्रेगो ह्या आमच्या यादनीक भावाक सुर्गींच्या बापान आपणा सरशीं आपोवन वेलो देखून ताचे खातीर भोव पवित्र त्रित्वेक दिन वासूं ताका सासणाच्या जिविताची शांती मागूंक आमी हांगासर आयज एकठांय जाल्या. 9 आनी 6 वर्सांची जिविताची यात्रा, 60 आनी 6 वर्सां ताणें यादनिकी मुणयारपण मोगान चलयलें. 16 वर्सां हे बाजलिकेन आमचो रेतोर कसो ताणें मोगान आनी तियागी मोनान लोकांची सेवा केली. जशें आमी आतांच आयकलां, पादवास्कोक देवान सबार गुणांनी देटयलोलो आनी सगलीं देणी ताणें दुसऱ्यांचे आनी पवित्र सभेचे सेवेक उदारपणान वापरली. वातिकानी दुसरे 20 सभेच्या मोना प्रमाणे पवित्र सभेची नवसरणी करूंक तो बारी वावुरलो. सेवा धर्म कोंकणींतल्यान समोरुमूंक आनी पवित्र पुस्तक कोंकणींतल्यान भाशांतरावंक ताणें जायते त्रास आनी तोकोस घेतले. कोंकणींतल्यान रोमी मिसा ग्रंथ आनी रोमी वाचपा ग्रंथ ताणेंच तयार केली. गायनाचो शेलो ही भक्ती गितांची साकोळ ताच्या वावराचो आनी प्रयत्नाचो फळ. ह्या सगल्या देण्यां खातीर बापाक दिन वाचतना आब्बा बापाचो शिमेर नासलेलो मोग ताका सुबामपणी अणभवूंक मेळचो म्हूण मागतना आमी ताच्या जिविताची देख घेवन ताचे भाशेन देवान आमकां दिलेले गूण दुसऱ्यांचे, पवित्र सभेचे आनी समाजाचे सेवेक वापरूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. सगलीं उबीं रावुया. बाबा भयणीनो, हे भावार्थाचे समोरुमणेक तयार जावंक आमी देवा मुखार सगलीं पातकी आनी ओस्कोत म्हूण ओळखून ल्हानविकायेन देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागूंक आमी तयार जावया. हांव पातकी सोर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोसो गुन्यांव उचारून सांगता. मोनान चिंतून आनी तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ मोसो अपराध, ओ मोसो अपराध, ओ मोसो व्हड अपराध. ह्या पासत बागीबोन सदांच सांकवार मारयेक, सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी सगलीं आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावों.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. प्रार्थूया. कोण वाल्या बापा, बोऱ्यांक तूं इनाम दिताय आनी पातोक रोडटेल्यांक तूं बक्षिताय. खालतेपणी तुजे मुखार येवन आमचो गुन्यांव आमी ओळखून घेताव. तर आमची काकलूत कोर आनी आमची पातकां बोगोस आनी संपून गेल्ल्या आमच्या याज्ञीक भावाक पादभाशकूक सासणांचे शांतीन भोर. हें आमी मागताव आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवडकी चलयता सासणांच्या सासणांक. Amen. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, बोळेपण दाखोवच्या वेळार हांव तुका जाप दितलों. सोडवणेच्या दिसा हांव तुका पावतलों. हांवें तुका आकारला आनी म्हजे पोरजेक कोरार कसो नेमून दिला. पाड जाल्लो देस हांव नवो करतलों आनी गोठण जाल्लीं शेतां बाटां हांव नव्यान तुज्या हातांत घालतलों. कोयद्यांक हांव म्हणटलों, भायर सरात, आनी कालोखांत आसतल्यांक दिश्टी पडात. रस्त्या वाटेन तांकां चोरोव मेळटलो आनी सगळे कर्दे दोंगर चोरोवपाचें मैदान जातलें. तांकां कदींच भूक वो तान लागची ना. जळटो वारो वो सुर्या तांचेर मारचो ना. कित्याक जो तांची दया करता तोच तांकां चलयतलो आनी उदकांच्या जोरींशीं तांकां पावयतलो. सगळ्या म्हज्या दोंगरांचेर तांकां रस्तो उगडून दितलो आनी म्हजे राजमार्ग मालांचेर चडून वेतले. पयस पयस थावन येतलीं, उत्तोरीथान आनी ओस्तोमते थावन पावतलीं. सिनेमा थावन परतून येतलीं. मोळबा संतोसान बोब मार. प्रितुमे आनंदाचे उलास सोड. पर्वतानो मुरगोटून गायोना करात. कित्याक सोर्वेस्पोर आपले पोरजेक बुजवण दिता आनी कश्टवलेल्यांची दया करता. सियोन म्हणटाली, सोर्वेस्पोरान म्हाका सांडल्या, सोर्वेस्पोर म्हाका विसरलो. कोण एक बायल आपल्या दुदाच्या बालाक विसरता गाय? आपल्या कुसव्याची भुरग्याची ती दया करची ना गाय? पूण ती पोरयान विसरत जाल्यार हांव तुका कदींच विसरचो ना. देवाचें उतर हे. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब, सोर्वेस्पोर कितलो कोणवाळो आनी माये मोगाचो. सगळीं म्हणुया, सोर्वेस्पोर कितलो कोणवाळो आनी माये मोगाचो. सोर्वेस्पोर कितलो कोणवाळो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सट करून चडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सोर्वेस्पोर कितलो बरो. सगळ्या आपल्या रोचनाक कितलो माये मोगाचो.
जबाब सोर्वेस्पोर कितलो कोणवाळो आनी माये मोगाचो. दिल्ल्या उतराक सोर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी. सगल्यो ताच्यो खोर्न्यो मोगाच्यो. सगळ्या पडटल्यांक सोर्वेस्पोर हात दिता. जुलुमान शेपलोल्यांक तो नीत उबी करता. जबाब सोर्वेस्पोर कितलो कोणवाळो आनी माये मोगाचो. सोर्वेस्पोराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो खोर्न्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतोल्या सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारता तांकां सोर्वेस्पोर सोदां लागींच आसा. जबाब सोर्वेस्पोर कितलो कोणवाळो आनी माये मोगाचो. उद्गार पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत हांवच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणांक मरचो ना. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. जुआवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्य. जेजून शुदेवांक म्हणलें, म्हजो बाप काम करीत आसा तसो हांवूय काम करीत आसां. ह्या पासत जुदेव अदिकूच ताका जिवेशी मारूंक सोदताले, कारण तो न्हंयत सोनवार मोडटालो, पूण देवाक आपलो बाप म्हणून आपणाकूच देवा सारको कोत्तालो. जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगतां, आपणाचेच ओस्तोंगी पुताच्यान कांयच करूंक जायना, पूण बाप कोत्ता म्हूण जें तो पळयता तेंच तो करूंक शकता. आनी जें बाप कोत्ता तेंच पुतूय कोत्ता, कारण बाप पुताचो मोग कोत्ता आनी आपूण कोत्ता तितलेंय पुताक दाखयता. आनी तुमी अजाप जावच्याक हांचेवन व्हड कोत्तुत्वां तो ताका दाखयतलो. जसो बाप मेल्ल्यांक उठयता आनी तांकां जिवीत दिता, तसोच पूत आपणाक जाय तांकां जिवीत दिता. कित्याक बाप कोणाचीच मुनसुबी करिना, पूण जसो बापाक मान दितात तसोच पुताकूय सगल्यांनी मान दिवचो म्हूण ताणें सगली मुनसुबी पुताच्या हातांत दिल्या. जो पुताक मानिना तो ताका धाडला त्या बापाक मानिना. हांव तुमकां सत सांगतां, जो म्हजें उतर आयकता आनी म्हाका धाडला ताचेर विस्वास दवरता ताचे सवें सासणाचें जिवीत आसा. असल्याची आनीक मुनसुबी ना, पूण तो मरणांतलो जिविताक उतरलो. हांव तुमकां सत सांगतां, असलो वेळ येता, होच तो वेळ, की मेलोलीं देवाच्या पुताचो ताळो आयकतलीं आनी जीं तो आयकून घेतीत तांकां जिवीत मेळटलें. कारण जशें बापाचें खाशा जिवीत आपणाचेच सवें आसा, तशेंच बापान पुताचें जिवीत ताचे सवें आसोशें केलां आनी मुनसुबी करची ताका पदवी दिल्या, कित्याक तो मनशाचो पूत. हाचे विशीं अजाप जावं नाकात. असलो वेळ पावत आयलो की समाधीनी आसात तीं सगलीं ताचो ताळो आयकून तांतलीं भायर सोदतलीं. जाणीं बरें केलां तीं जिवीत भोगूंक आनी जाणीं वायट केलां तीं खास सोंसूंक उठटलीं. म्हजेच पदवेन म्हज्यान कांयच करूंक जायना,
जसो हांव आयकोतां तसो हांव निर्णय घेतां आनी म्हजो निर्णय नितीचो, कित्याक हांव म्हजी खुशी न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची खुशी करूंक सोदतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, आमी हो विशय आयज घेतलेलो आसा. फादर पिताजी वास्को द रेगो हांकां हो विशय एकदम आवडटालो. आब्बा बापाचे वेंगेंत आसरो. आयज हे दुसरें वाचप आमी आयकलां, तातूंत आमी पळयलां कशे भाशेन जेजू सदांच आपल्या बापाच्या वेंगेंत आसतालो. केन्नाच ताणें आपलें जिवीत ताचे सोरशिल्लें पयस करूंक ना. ताका एकवटोन तो सदांच आसलो. ताचे सगळें तो जियेतालो, भोंवतालो आनी आसलो. होच अणभव जेजून आमकां दिलेलो आसा आनी आमी ताचे पाटलावदार म्हणटोत ताचे भाशेन आमी आमचें जिवीत सारूंक जाय. कितें आमी पळयता, बाप सदांच वावुरता. बाप वावुरता जाल्यार पूत ताका एकवटान आसा म्हणटोत तोय वावुरता. पूत आपणाचे वस्तूंनी कांय करिना, पूण बाप जें कोत्ता तो तें पळयता आनी ते भाशेन कोत्ता, कित्याक तांचो लागशिल्लो संबंद आसा. हो मोग एकवटाचो मोग. जसो एक फांटो दाक वेलीन रिगून रावता आनी ताच्यान आपणाचेच वस्तूंनी फळां दिवंक जायना, तेच भाशेन आमी सगल्यांनी जेजून आमकां दाखयलां ते भाशेन तसल्या मोगांत आमी जिवंक जाय. आनी हो मोग जेजून आमकां उगडापो केल्लो आसा, कित्याक ताचीं उतरां तो म्हणटा तीं जिविताचीं. आनी जीं कोण ताचीं उतरां आयकतात आनी पाळटात तीं आपलें घर खोडपार बांदलेल्या एका शाण्या मनशा सारकीं. तर जेजून आमकां हें दाखयलां, जेन्ना आमी ताचें उतर आयकून पाळटा तेन्ना आमकां तो सुभां फळां दिवंक पुर्ती करता. आनी हाचो परिणाम कितें म्हणजे आमकां स्वर्गीचें सूख मेळटलें. नाजाल्यार आमीच ह्या पातकांत पडोन मुनसुबी हें पातकूच आमकां कोत्तलें. कित्याक आमी देवाचे येवजणे प्रमाणे सुर्गीचें सूख न्हय पूण दुखांत जियेतले हांव. आनी अशें आमचें सगळें घडोवंक शकता जेन्ना आमी देवाचे येवजणे प्रमाणे, देवाच्या उतरां प्रमाणे आमचें जिवीत सारिना. जेजून आमकां कितें सांगलां, हांव फकत म्हज्या बापाची खोशी करूंक वावुरतां. आनी हे भाशेन ताणें बापाची खुशी सदांच केली. पयल्या वाचपान आमी पळयलां, जेन्ना देवान आपली पोरजेक घडोवन हाडली आनी तांचे पासत कितलींचशीं विजमितां केलीं, तांकां आपलें उतर दिलें आनी तीं तें पाळीत नासलेलीं तेन्ना तांचें गोरठाण जालें. तीं देवा सुरशिल्लीं पयस केलीं आनी जें देवान तांकां राष्ट्र दिल्लें तातूंतलीं पर्यंत तीं पयस जावन तांचे हाल जाले. थंयचो तीं काळोखांत जियोंक लागलीं. तांचे हे हाल पळोवन देवान तांकां सोडूंक ना
ताचो माय मोग आमी स्तोत्रान आयकलात ते भाशेन ताणें तांकां दाखयलो आनी तांकां तातूंतली भायर काडली आनी हे भाशेन तांकां एक राष्ट्र जें सोडवणेचें राष्ट्र म्हणून दाखोवन दिलें आनी तो कितें म्हणटा जेन्ना आमी देवा सुरशिल्लीं पयस वेता तेन्ना आमी अशें म्हणटा की देवान आमकां सोडलीं देवान आमचो उगडास केलो ना पूण ना देव तशें करिना पातकान पडली म्हणटच आमी देवा सुरशिल्लीं पयस जाता आनी आमी कित्याचें कितेंय म्हणूंक लागता हें पातकी जिवीत आनी पातकी सैम पूण देव आमकां तातूंत सोडिना तो म्हणटा की आमकां तो इतलो लागशिल्ल्यान घट दवरता वेंगेंत दवरता की एक आवय पर्यंत आपल्या भुरग्याक विसरत जाल्यार तो आमकां केन्ना विसरचो ना म्हणटच हे मुद्दे आमकां देवाच्या उतरांतल्यान कळून आयलेले आसा आनी आमी सगळीं जाणां हें पाळटा फादर वास्को द रेगोन आपल्या जिवितान अशींच देवाचें उतर आयकलें आनी ल्हान आसतना ताणें देवाचो पाटलाव केलो जेजू सवें ताणें आपलें जिवीत सारूंक तयारी दाखयली तो घरांत आसतना म्हणना हितून अभ्यास करतालो पुर्तुगेजीन केल्लो ताणें अभ्यास पिर्मेग्राव आनी सुकुनग्राव मागीर तो आरपोरा शिकोंक गेलो आनी थंयसर शिकल्या उपरांत ताच्या काळजांत अशें जालें की तेन्ना 8वी पर्यंत शिकताले ते म्हणटच मागीर तो सेमिनरीन गेलो आनी सेमिनरीन अभ्यास केल्या उपरांत 1945 वर्सा ताका एक आपोवणें आयलें ह्या आपोवण्यांत आनी एक आपोवणी ताणें आयकलें ताका जेजुईट पाद्री जावंक हें आपोवणें आयलें आनी ताणें संस्थेन प्रवेश केलो तो बोमाये आपलो अभ्यास करतालो नवशिश्या मदें तो आसलो मागीर थंयसर ताणें आपलो अभ्यास केल्या उपरांत ताका मागीर तत्वज्ञान शिकोवंक शेंबागानूर धाडलो तो सदांच जो वावर करतालो तो उत्तम तरेन करतालो थंयसर मागीर ताका सांत पावलू बेलगावी थंयसर एक वर्स धाडलो मागीर लॉयलान तो रिजंट म्हणून आयलो आनी हांगसर वावर केल्या उपरांत ताका लुवेन म्हणटा पळय थंयसर देवशास्त्र शिकोवंक धाडलो थंयसर ताणें बरे भाशेन अभ्यास केलो थंयसरूच ताजें पाद्रीपण जालें 1955 वर्सा आनी मागीर ताणें निमाणें शिकवण जी आमच्या जेजुईटांची आसता ताका आमी म्हणटा टर्शनशीप थंयसरूच ताणें केली आनी ते मेरेन सावन मागीर ताका पुण्यांत हाडलो पुण्यांत ताणें खूब वावर केलो चड करून भुरग्यां मदें तेन्ना ज्ञानदीप म्हणटा पळय तें विद्यापीठ पेपल अथेनियम थंयसर सेंट विन्सेंट्सान आसलेलें तो बरो शिकलेलो म्हणटच आनी बरो जाणार आसलेलो म्हणटच ताका ते थंयसर दवरूंक सुदी पूण ताच्या वडिलांनी ताका राशोल सेमिनरीन धाडलो राशोल सेमिनरीन तो ओत्मीक गुरू आसलेलो पूण थंयसर एक घडणी घडली आनी ती तुमकां हांवें सांगूंक जाय ते मेरेन म्हणजे दुसरी वाटिकन परिशद जाल्ली आनी थंयसर सगळे आमचे भाशेनी करूंक जाय म्हणून रिजनल लँग्वेजीस म्हणटच सगळे पळय आमचें आसलेलें तें आदीं लातीन भाशेन आसलेलें ताणें खूब तोकोस घेतलो आनी ते मेरेन सावन ताणें अशें येवजिलें की गायनां तरी सुरवात करपाची ताणें थोडीं गायनां थंयसर सुरवात केली आनी तें कशें जालें जाणाय तो लुवेन आसतना ते दुसरे पळय वांगडी ताचे आसलेले शिंगताले ते वेगवेगळ्या गांवांचे आसलेले आनी थंयसर त्या रेक्टरान तांकां सांगलें तुमच्या गांवांतली तुमी एक नातालांची गायनां घेयात एक गायन घेयात तुमी ताका म्हूण लागलो तो लॉस दिसली कित्याक तो एकूय कोंकणी भाशेन गायन नको आसलेलो आनी ताका लागून ताणें येवजिलें की हांव हीं गायनां आतां रचतलों आनी सेमिनरीन आसतना ताणें पयलें नातालांचें गायन घडलें आनी ते मेरेन सावन दुसऱ्यांकूय ताणें सांगलें तुमी घोडात म्हणून
आनी थिंयसर तो उगम जालो गायनाच्या जेल्याचो खूब ताणें वावर थिंयसर केलो मागीर ताका लॉयला इस्कॉलान कावन्सिलर कसो धाडलो आनी रेक्टर जालो ताणें खूब वावर केलो आनी थिंयसर ताणें आनी एक कितें केलें कोंकणी भाशा ताणें थिंयसर सुरवात केली प्रायमरी इस्कॉलांत ताका खूब ऑपोजिशन आसलेलें पूण ताणें तरी पूण तें म्हणणें तूं फुडें व्हेलें वो कार्य वावर पूण ताणें म्हणणें तूं रोमी भाशेन केलें तें सगळें मागीर ताका थिंयसर ताण बेलगांव धाडलो आनी थिंयसर 1973 ते 77 पर्यंत तो थिंयसर आसलेलो हांवूय थिंयसर 75 वर्सां 1975 वर्सां नॉवीस म्हणून आसलेलो आनी ताणें म्हाकाय थिंयसर शिकोवप दिलेलें आसा 1 वर्स हांव थिंयसर 9 शिश्य पोवन कोत्तालो आनी थिंयसर ताणें आमकां कशे भाशेन आमचें जिवीत शिस्तींत वाडोवंक जाय शिस्तींत मांडूंक जाय तें आमकां शिकयलें बापाचो मोग करच्याक आनी जेजूच्या एकवटान आमचें जिवीत सारच्याक आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आमचें जिवीत जियोवच्याक आनी सदांच जेजूक एकवटोन आमचो वार आमी करूंक जाय म्हणून ताणें आमकां शिकयल्लें थिंयसर थान मागीर तो बागा रेतीराचें घर आहा थिंयसर 2 वर्सां ताका ताणें काडली खूब रेतीत दितालो मागीर ताची बदली हांगसर जाली बाजिलिकेंत आनी बाजिलिकेंत आयल्या उपरांत ताणें खूब वार केलो 16 वर्सां कितो कसलो वार केलो ताणें पयले सुवातेर सगळे पळय विकताले ते हांगसरूच आसताले सगळे जाण हांगसर बायल्यान आसताले तांकां सगळ्या जाणांक ताणें हांगसरले काडले पूण तें सोंपें नासलेलें ताका खूब उतरां खावची पडलीं आनी ताचेर फातर पर्यंत मारले लोकांनी पूण ताणें खोरायेन सगळ्या जाणांक हांगसरले काडून हांगसर हो जागो आतां कितलो शांत जालोलो आसा पूण हो जालो ताच्या वाराक लागून आतां तुमी पळयशात जाल्यार भायल्यान पर्यंत कितले आतां विकतात तांकां काडूंक भोव कठीण आसा आमी खूब प्रयत्न करता पूण तें जायना पूण जातलें पूण ताणें हे भाशेन हांगसर तो आसतना ताणें असलो वावर केलो पूण असलोच न्हय प्रत्येक जे नोयनां आनी फेस्त आसतालीं तेन्ना ताणें सगळे पळय ते सेवा धर्म आसा ते ताणें व्हरोन ते म्हणलें तूं दुसऱ्यांकूय दिले आदीं मीस भितर जाताले पूण ताणें ते मीस भायर व्हेले भायर माटवान करूंक लागले आनी ते मेरेन सान जर भायर मीस सांगलें लागलें ताणें 2 सायबाचे उक्तावणे केलेले आसा 1984 आनी 1994 ह्या दोनूय पाटी ताणें सगळो वावर तो केलेलो आसा पूण हांगसर आसतना ताणें खूब सेवा धर्मा पासतूय वावर केलेलो आसा हें कशें घडलें तो बेलगांव आसतना थिंयसरल्या बिस्पान ताका सांगलेलें मिसाचें ग्रंथ मातशें तूं तयार कर आनी तें थिंयसर करून ताणें सुरवात केली 1901 ह्या वर्सा मिसा ग्रंथ ताणें तयार केलो मागीर वाचपाचें ग्रंथ 1903 वर्सां जालें म्हणटच हे भाशेन ताणें तो वावर केलो गायनाच्या जेल्यान ताणें खूब गायनां रचलेलीं आसा पूण तीं सदांच देवाचेर आदारलेलीं आसा कशें जातलें तें कित्याक संस्थेन जेजूट संस्थेन ताणें हें आपणायलें सांतिनासान आमकां सांगलेलें आनी ताणें आमकां ही शिकवण दिल्ली आसा आमी जें कोत्ता तें जेजू भाशेन आमी करूंक जाय जेजून आमकां सांगलां बापाचो मोग आमी करूंक जाय तो कसो कोत्तेले आमी सगळें जें कोत्ता तें आपल्या पासत न्हय पूण देवाचे व्हडे मोहिमे पासून आमी करूंक जाय आनी तें करच्याक पयलीं सुवातेर आमी भितरल्यान स्वतंत्र जावंक जाय भितरलें स्वतंत्रपण आमी कशें जोडटले हिंचेच वस्तूक आमी चिटकोन रावंक फावना हिंचीच देवान रचलेली वस्त आमकां देव जायना पूण देव तांचे मदें आसा देवाक ताचें सगळें आमी म्हणणें संबंद दवरूंक जाय पूण आमी तांकां चिटकोन रावंक फावना त्यो वस्तू आमकां देव न्हय पूण खूब पाटी आमी ते भाशेन
समजना ताका लागून आमच्या मनांनी तें स्पश्टपण येवंक जाय. तें स्पश्टपण कशें येतलें? आमी सदांच देवाक एकवटून रावलीं की ना मागीर देव आमकां शिकयता. आनी कशें आमी शिकतले? जेन्ना एक वस्त आमकां शांती हाडटा आनी आमकां फुडें वचोंक प्रेरणा दिता तेन्ना आमी जाणो की ही देवाची येवजण म्हणून. आनी तें तेन्नाच न्हय पूण थोडो वेळ पळोवंक जाय. आमकां आजून उर्बा आहा जाल्यार केन्ना कितें जाता आमचे वस्तूंक आमी कितेंय सुरवात केली की ना तें मागीर रोखडेंच काबार जाता. फुडें आमच्यान करूंक जायना. पूण देवाची येवजणे प्रमाणे आसत तर आमीच न्हय दुसरीं त्या वावरान मागीर भाग घेतली आनी तो वावर फुडें व्हरतले आमी अशें ताणें तें दाखयलें. पूण ताणें कितें केलें फादर वास्को द गामा आनी एक मुद्दो आमचो आसा. ऑल फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड. वय भितरल्यान स्वतंत्र जावंक जाय पूण जेन्ना देव आमकां आपली येवजण दाखयता ते येवजणेंत आमचें आख्खें तन मन धन घालूंक जाय. सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या जिवाच्या बळान, सगळे तुजे शक्तीन आनी सगळे तुज्या मनान हांगसर तुवें सर्वेस्पराचो मोग करूंक जाय. पूण मोग कसो करतले आमी? आमचे वस्तूंकी न्हय देवाचो मोग आमचें सगळें आसा ताकाच चिटकोन रावंक जाय. सायबीण मायेन जशे भाशेन आपलें जिवीत चाललें जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे हो मुद्दो ताणें पाळ्ळो आनी ताका लागून ताणें भरपूर वावर केलो. आनी कितें केलेलें आसा ताचे उद्देशी देवान? एक संस्था ताणें स्टार्ट केली. ह्यो वस्तोऱ्यो देवाचो मोग गरिबांक दाखयतात. ईशा प्रेम निकेतन ते थंयसर सगल्या लोकांक देवाचो मोग मेळटा म्हणून हें ताणें ईशा प्रेम संस्था स्टार्ट केली. आनी हे भाशेन ताणें देवाचो वावर फुडें व्हेलो. गायनां ही सगळीं रचलीं आनी ताणें आमकां देवाचो मोग ही भाशेन दाखयलेलो आसा. ताणें खूब वस्तू भाशांतर केल्ल्यो आसा. एक म्हणजे जी मागणी आसात जेजुईट संस्थेची ताणें ती भाशांतर करून दिलेली आसा आमकां. तो देवाक आमी आर्गां दिवया कित्याक तो सदांच देवाच्या गोपांत जियेतालो आनी शेवटी ताका आज बोडव्यांनी देवाच्या वेंगेंतूच व्हेलोलो आसा आनी ताका लागून आमी देवाक आर्गां दिवया कित्याक तो आपल्या पासत जियेलो ना. जें जेजून आमकां दाखयलें आनी जे भाशेन जेजू जियेलो तेच भाशेन जेजू ताचे सोबें जियेतालो आनी ताका लागून तो बापाचे वेंगेन आतां जेजू बरोबर आसा. आमी देवाक आर्गां दिवया आनी हे भाशेन आमचेंय जिवीत जेजू सारकें आनी हेरां सांत भक्तांनी जियेलां ते भाशेन आमी सारचें. सगळीं उबी रावुया. बाबा भयणीनो, जेजून आमकां सांगलां मागात आनी तुमकां मेळटलें. तर ह्या वेळार आमची थोडी मागणी विस्वासान आनी खालतीकायेन देवा मुखार आमी दवरुया. पापा फ्रांसीस आनी संवसारांतल्या सगळ्या बिस्पांनी पवित्र सोबेची मोगान आनी ओपुरबायेन सेवा करून तिका एकवटान सांबाळूंक बापा लागीं मागुया. पिताची वास्को रेगोन देवाच्या कोतकोतीत मोगान उर्बेन
पवित्र सोबेची सेवा केली. गोंयचे पवित्र सोबेंत बाजिलिकेचो रेतोर कसो, रायतूरचे सिमिनारीचो आत्मीक गुरू कसो, मिसाक ग्रंथ, वाचपां ग्रंथ आनी पवित्र पुस्तक कोंकणींतल्यान करूंक, गायनांच्या झेल्याचेर गायनां बरोवन, गवळीक विद्या मंदिरांत बापाची दोयाळाय शिकोवन ताणें मोलादीक वावर केलो. ताका बऱ्या आनी विस्वाशी चाकराचें इनाम मेळूंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोळेन आयकून घे. पिताजी वास्को रेगोक मायम भास कोंकणीचो जायतो मोग आसलो आनी तिची तो जाता ते भाशेन सेवा करूंक वावुरलो. जायतीं वर्सां दर म्हयन्याची रोटी ह्या मासिकाचो संपादपी आसलो. समाजीक प्रस्नांचेर ताणें आपलो ताळो सदांच उबारलो आनी हेच नोदरेन इशप्रेम विनम्र सेविका ही तायांची संस्था ताणें स्थापली. हो सगलो वावर बापाक समर्पून ताचो वावर सुफोळ जावं म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोळेन आयकून घे. पिताजी वास्को रेगोचे फामिली पासत मागुया. जिवीं आसात तांकां देवान राखूंक आनी सांबाळूंक आनी सोंपून गेल्यान तांकां भोव करून ताच्या आवय बापायक आनी ताच्या भावाक फादर रेनात रेगोक सासणाचें सूख दी म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोळेन आयकून घे. पिताजी वास्को रेगो जेजुईत संस्थेचो वांगडी. हे जेजुईत संस्थेचेर भोव करून गोंय प्रांताचेर देवान बेसांवां घालून तांचो वावर फळादीक जावंक आनी जायतीं देव आपोवणी तांकां मेळूंक आनी तशेंच हांगा हाजीर आसलोले यादनीक, माद्री भयणी आनी सोगलीं भावार्थीं पवित्र सोबेच्या मोगान भरलोलीं जावंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोळेन आयकून घे. भोव मोगाळ बापा, विस्वासान केलेल्या ह्या आमच्या प्रार्थनांचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी जाल्यार तुज्या बोलेपणान ती आमकां फावो कर. हें आमी मागता त्याच तुज्या प्रितीवंत पुता जेसूचे नांवी. आमेन. बावा भयणी बापाक बेटोंक C10 page 32. Baba boyni bapak betok mangana karupe naka abra kaza sovevo Jesus
मोशा बावा भयणीनो हें आमचें बलिदान आमच्या सोर्गींच्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दावाक सवेस्पर मानून घेवं. सोर्वेस्पोरा ह्या बलिदाना वरवीं आमच्या पातकी सोयबाचीं खोतां कोणवालायेन धुवन काड आनी आमकां ओदीक नवीं मनशां करून तुजी सोडवण जोडूंक आमकां पावय. हें आमी मागतांव आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात थंय बागता. सोर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सोर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो संवसाराचें तारण, मनशा कुळाचें जिवीत, मेलेल्यांचें पुनर्जिवंतपण. ताचे उद्देशीं देवदूत तुका पोरनिपात करतात आनी तुजे मुखार सासणांच्या सासणांक संतोसतात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उसळगीत तुका सोय सोय, उसळगीत तुका सोय सोय, उसळगीत, उसळगीत, उसळगीत तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय, उसळगीत तुका सोय सोय, उसळगीत तुका सोय सोय, उसळगीत, उसळगीत, उसळगीत तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोरपूंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासा कोरात. गायन करून आमच्या बावार्थाचो गूट पोरगोटुया. तुझ्या कुर्सावानी पुनर्जीवन पोरवीं तुमी आमकां सोडयली सोम्या
बापा, जेसूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेसूची कूड आनी रोगोत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. सर्वेस्परा तुज्या चाकराची याज्ञीक वास्को रेगो हाची काकळूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र इस्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणींची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तिचो पोती बाग्योन झुजे, बाग्योन धर्मदुतां, बाग्योन झुजेबाज, बाग्योन फ्रांसीस शावेर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्यास जेजू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवोंडोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनान. आमेन. मोशा बाबा भयणीनो, जेसून आमकां आब्बा बापा म्हणटलो पवित्र आत्मो फावो केला. ह्या आत्म्यांच्या बळान जेसून आमकां शिकयलेलें देवाच्या भुरग्यांचें प्रार्थन बापाक उबारतना आनी पादवाश कुर्रे गो आमच्या याज्ञीक भावाक सासणाच्या जिविताचें इनाम मागतना आमी ह्या संवसारांत जियेतना जेसून आमकां दाखयलेली प्रिती मोगाची वाट चलून आमच्या जिविताची दोरेक गोडी बापाचे मोहिमेक आमी करसूंक बापाचें बोळ आमकां मागुया. आमच्या बापा सोर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वोंडारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजमोगी पोपी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणान. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, मोशी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी
आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवत चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान जेसूची शांती दिवया. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणांक आपयली आमी सुभागी. सोम्या तुवें मोशे भितर येवचें म्हाका फावना, तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Page 47. Ami Sogliek, D2, page 47. Jesus ove ami, ami soglie, ad mea vorbi ami, ami soglie, papa mocar ami, ami soglie.
प्रार्थुया. दोयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांक आत्मीक ओकोत जावच्याक ओंड्या आनी सोऱ्याचो संस्कार तुज्या पुतान घडोवन दवरला. तो आमकां कास्तीचें खारोण जावंक निर्मी नाका. बोगोर्ताचे वरवीं आमकां तुजें जिवीत आनी सोडवण मेळोशी कोर म्हूण आमी खालतेपणी मागतांव तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. मातशीं बसूया. Dear Archbishop Philip Neri, my dear brothers and sisters, as I was preparing for Mass this morning, Father Kirill shared some memories of Father Vasco de Rego. And he said, since Father Kirill is now working on things pertaining to the liturgy, to the Mass, to the Missal, he said Father Vasco de Rego had this special gift to be able to translate, not literal translation from the Latin, but into a language that was understandable, which could make people could find meaning in it. You cannot make a literal translation into Konkani. And Father Vasco de Rego has done that for the people so that the people can understand and participate and feel close to God. My dear friends, today we celebrate, we remember that man, and we give thanks to God for having sent a person amongst us who could help people to get closer to God. The Archbishop, thank you very much for coming here this morning. It's a weekday, it's morning time, it's office time. But Archbishop, thank you for celebrating this Mass on this day. All the fathers and all sisters, my dear brothers and sisters, I know it's difficult for you, but you have taken time off today to thank God for this wonderful priest. Father Vasco de Rego has made a tremendous contribution to the church. I also remember the sisters of Isha Prem Niketan of Pune. The last few years, as Father Vasco de Rego was getting on in years, they took very special care of him. My dear friends, may God bless us all. पयली सुवातेर हांव देवाक कारकां दितां कित्याक देवान आमकां एक यादनीक जाणेन धर्मा पासत संस्कृती पासत आनी हे सगळ्या वावरा पासत ताणें आमकां तो फावो केलो. ताचें जें कॉन्ट्रिब्यूशन आसा तें आमी केन्ना विसरचें ना, पूण ताणें हें सगळें देवाक एकवटोन केलें म्हणून आमी देवाक कारकां दिवया आनी असले वीर भक्त आमचे मदें आनिकूय उपजय म्हणून आमी देवा कडेन मागया. मनेस्त आर्च बिशप फिलीप नेरी फेरांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुमी वेळ काडून तोकस घेवन हांगसर आयल्यात हे मिसांत वांटो घेवच्याक. ज्या मिसांत आमी देवाक पिताजी वास्को रेको पासत मागलेले आसा, ताच्या आत्म्या पासत, तांचे फॅमिली पासत आनी संस्थे पासत आनी आमच्या दियोसिसी पासत देव बरें करून तुमकां. त्याच प्रमाणे जे फादर हांगसर आसात ताणें खूब तोकस घेतलेलो आसा, तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगसरूय खूब जाणांनी वावर केलेलो आसा, फाबियोलान गायन घेतलेलें आसा आनी आमी फादर वास्को रेगोचींच ही गायनां निवडलेलीं आसा आनी आतां शेवटचें आमी तेंच ताचेंच निवडलेलें आसा तें गायतलें हांव. आमच्या मिडिया पासत फादर लिंडसे आनी ताचे वांगडी तांकां देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक खूब लोकांक ह्या मिसान भाग घेवंक जाता आनी भोक्तीपणी तीं घेतात, कित्याक सायबाची कूड हांगसर आसा आनी सायब आमचे पासत मागता. जाणीं आमकां हांगसर हे मिसाची तयारी केल्ली आसा तांकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा, आमच्या वॉलंटियर्सांक, सांकिस्तांक आनी तुमकां सगळ्यांक, कित्याक तुमी व्हडा भोक्तीन हांगसर येतात आनी आयजूय आयिल्लीं आसा. मीस जातकूच आमी हे सायडीन वेचें आनी मागीर ते सायडीन भायर सरचें, कित्याक थोडे च्या पाणी आसा तुमचे पासत आनी एक रेजीस आमी दितले तुमकां.
तर ते सायडींतल्यान तुमी भायर सरात आनी मागीर तुमकां थोडें मेवतलें थंयसर. आमचे फादरूय ते सायडीन आसात, ते मागीरूय हे सायडीन हांगसर वचूंक जाता भायर समजा. बिशपाक थंयसर मातशें हें तयारी केल्ली आसा, तांकां थंयसर वचपाक. देव बरें करूं म्हणटा. सगळीं उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया. बाबा भयणीनो, तुमी उबी रावल्यात म्हणटच आनी बॉस म्हणूंक सोदिना. म्हजें एकूच उतर. आमच्या संपलेल्या पादवास्को रेगोन गोंयचे पवित्र सभेन नवसुर्णेच्या वावरान आमच्यान ताका फावो ते भाशेन दिन वासूंक जायना ते पर्यंत तो वावुरला. तो आमची दिनवासनी रावना. बापान ताची मजूरी दिली म्हूण आमी जाणो, पूण ताणें केल्ल्या सगळ्या वावरा खातीर सेवाधर्मीक मोळार, पवित्र पुस्तकाच्या मोळार, गायनाचो जेलो करून, रायतूरचे सेमिनारीन हांगासर रयतूर कसो वेगळ्या वेगळ्या सुवातांचेर ताणें कितलो वावर केला, ताचे खातीर आमी ताचे पासत देवाक दिन वाजता. तेच भाशेन तो जेजुईत संस्थेचो वांगडी आसलो. ताच्या मरणान तांकां योग वांगडी उणो जाला. तांचो प्रोविन्शियल फादर रोलन हांगासर आसा आनी तांचे आखे संस्थेक न्हयच ताच्या मरणाक लागून आमी बुजोवन दिता, पूण ताच्या पादवास्कोन गोंयचे पवित्र सभे खातीर केलेल्या बऱ्या वावरा खातीर तांकां आमी दिन वाजता. पादवास्कोच्या मरणान ताचीं घरचीं दुखी जाल्यां, ताच्या फामिलीची वांगड्यांक आमची बुजवण. आनी तेच भाशेन ताणें सुरू केलेले इशा प्रेम आनी कैतान हे संस्थेच्या ताईंक, जांच्या मरणान तांकांय दूख भोगलां, तांच्याय दुखान आमी वांटो घेता, तांकां आमची बुजवण दिता, आमच्या मागण्यांचो तेंको भासयता. आनी सर शेवटीं ही समोरवणी मांडून हाडूंक वावुरलेल्या सगल्यांक, किरीत भाशेन फादर पाट्रिशियो आमच्या रयतोराक आनी ताका आदार सौकार दिलेल्या सगल्यांक काळजांतान आमची दिनवासनी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सगल्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. देवाच्या मोगाचे गोवाय कशे जियोंक वचून येया. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचें गीत U31 संवसाराक जेजू दियात, पेज 245. San Francisco